मतदान स्टार्ट जाल्लें आनी आमच्या वांगडा गोवा सुरक्षा मंचाचे उमेदवार सुभाष वेलिंगकर सर कशें चल्लां मतदान कितें दिसता? मतदान बरें चलना. स्लो जरी आसा, सकाळ जरी आसली जाल्यार गेलीं 7 निवडणुको हांव मतदान सगळ्यान पयलीं करता मतदान बुथाचेर. आज जर पळयलें जाल्यार कंपॅरेटिवली अदीक लोक आयले अशें म्हाका दिसलें. त्यामुळे उत्साह आसा आनी चुरस निर्माण जाल्या अशें म्हाका दिसता. जी पर्सनल कॅम्पेन जाली काल, स्पेशली काल ही पर्सनल कॅम्पेन जाली, तेजे परिणाम कितें आसतले? ताजे ही जी म्हाका म्हजें चारित्र्य हनन करपाचो जो धादांत खोटो गजाली घालून ह्या भारतीय जनता पार्टीन केलो तो तांचेरूच उलटला अशें म्हज्या लक्षांत आयलें. कारण काल म्हाका 100 फोन तरेतरेच्यान म्हाका म्हजो प्रचार प्रमुख आमचो जो महेश मांद्रे आसा ताका, आमचे पदाधिकारी हांकां सगळे फोन आयले. आतां पर्यंत आमी BJPक घालताले, हाज्या फुडें केन्नाच आमी BJPक घालचे ना. कित्याक BJP इतल्या निंद्य पातळीचेर बिलो द बेल्ट उतरतली अशें आमकां दिसूंक नाशिल्लें. आमी जो केन्नाय प्रचार करता भ्रश्टाचारी आनी कितें म्हणटात तें वस्तुस्थिती म्हणून म्हणटात. आमी गाळी घालिनात तांकां प्रचार करता आसतना किंवा तांचे वैयक्तीक गजाली ज्यो आसात त्या काडिना. तांणी जो निंद्य प्रकार मागीर केलो, जेन्ना तांचें पत्रक काडलें तें पत्रक फुकट गेलें तांचें, ताजो कांय परिणाम ना असो दिसल्या नंतर तांणी म्हजें चली जें आरोग्यान बरोबर ना ताका, ते सगळे आमच्या घरा येवपी न्ही हे सगळे BJP वाले बी पयलीं ताज्याय घरा सगळ्यांक वळखता. त्यामुळे ताज्या कडल्यान तांणी हो व्हिडियो जबरदस्तीन काडून घेतलो अशें म्हजें म्हणणें आनी व्हायरल केलो. तो व्हायरल केल्या बरोबर म्हजे भुरगे, म्हजें चली, म्हजो जावय, म्हजे नातू नातरां हीं सगळीं म्हज्या बरोबर ह्या हातूंतल्यान आसा. आनी त्यामुळे म्हजी नात जी आसता मुंबय शिक्षणाक आसता ती मुद्दम प्रचारा खातीर हांगा आयिल्ली, गायत्री तिने आनी अभिलाश वेलिंगकर म्हजो नातू ह्या दोगांयनी काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन भारतीय जनता पार्टी इतल्या नीच स्तराचेर आयिल्ली आसा की आमच्या कौटुंबीक गजालींनी ती दखल घेवपाक लागली आनी कुटुंबान फूट पाडपाक लागली. इतलें नीच काम जें आसा हें करपाक लागले. त्यामुळे हें गोंयच्या हिताचें ना. त्यामुळे फुडल्यो तरूण पिढयो सुद्दां हे बिगडयतले अशा प्रकारची प्रेस कॉन्फरन्स ताणें घेतली. म्हजें तेंच म्हणणें. आनी आश्चर्य अशें की आमच्या फाटल्यान CID भरपूर सोडिल्ले. म्हणजे हांव खंय वता तें पळोवपाक हेरगिरी करणारे कॅमेरा घेवन लोक. मागीर आमी जें वॉर रूम म्हणून एक फ्लॅट जो वापरताले ताज्या फुडें 3 कार्यकर्ते कॅमेरा घेवन, वयर दोंगराचेर व्हिडियो काडणारे 1-2 लोक, म्हणजे कोण आयले कोण ना इतली धास्ती तांच्यांनी घेतिल्ली आसा. म्हणजे म्हाका दिसता की पणजेची निवडणूक जी आसा ती पणजेची निवडणूक ही भारतीय जनता पार्टीच्या पूर्ण नाशाची नांदी आसा. काल तेच्यांनी कॅम्पेन करता आसतना चलयेचें नांव घेता आसतना पोन्नें नांव घेतलें, तेजें हरशीं नांव आतां वेगळें आहा आनी आतां ताजें नांव आसा गौरी तुकाराम बोरकर. हांणी ताका म्हज्या विरुद्ध वापरपाक, आमचें घर फोडून आमी वापरलें अशें दाखोवपाक गौरी सुभाष वेलिंगकर अशें नांव ताका सांगपाक लायलें. तुमकां अपेक्षा आसली BJP असल्या इतल्या पर्सनल लेवलार आमचो कॅम्पेन जर लक्षांत घेतलो जाल्यार गोवा सुरक्षा मंच हो पयल्या स्थानाचेर आसतलो अशी खात्री गेले 5-6 दिसांनी जाल्ल्यो घटना ज्यो आसा ताजे वयल्यान लक्षांत आयल्यो. भारतीय जनता पार्टीन अत्यंत सकयल्या पातळीचेर वचून अत्यंत धादांत खोटी माहिती पुरवपाचें, म्हणजे म्हज्या बदनामीचें चारित्र्य हननाचें काम केलें. आनी ताज्या नंतर भारतीय जनता पार्टींतले लोक सुद्दां तांणी ठरयलें की ह्या पद्दतीचें करूंक जायनाशिल्लें. आनी म्हाका अनेक फोन आयले आनी बरेच मतदार चवताळ्ळे ह्या सगळ्या प्रकरणांत. तितलें करून तें थांबलें ना. तांणी म्हजें चली जें गौरी बोरकर ताका गौरी सुभाष वेलिंगकर अशा पद्दतीन व्हिडियो ताजो केलो आनी तो व्हायरल करपाचो प्रयत्न केलो. तें तशें आजारी आसा तें. ताजो गैरफायदो घेवन हांच्यांनी, कित्याक सगळे परिचीत आमचे न्ही, त्यामुळे गैरफायदो घेवन तांच्यांनी तो व्हिडियो हें करपाचो प्रयत्न केलो. पण गौरीचो म्हणजे म्हजो जावय समीर बोरकर, गौरी म्हजी नात म्हणजे गायत्री गौरीचें चली,
तर ही सगळी खरें म्हणजे म्हजो प्रचार करतात. सगळीं नातवंडां म्हजो प्रचार करतात जांकां मतदानाचो अधिकार आसा तो. आनी तें करता आसतना बदनामीचें पत्रक आनी हो निंद्य प्रकार केन्नाच घरान घुसपाचो आनी घर फोडपाचो प्रयत्न कोण करिना. पण भारतीय जनता पार्टी इतली हादरल्या, तांच्या पांया खालची वाळू इतकी सरकल्या आनी तांचो डिफीट शुअर आसा.